भयणी भावांनो, साऊथ साहेबणीचे पोरबेक सगल्यांक मोय मोगाचो येवकार. आज आमी सगळीं भक्तीपणान ही परब समोर ओपता जाल्यार श्रीमती गॅरेटी आफोन्सो आनी तिची फामील ती बरे भाशेन समोर ओपूंक आमकां आदार दिता. आयच्या मिसाचो मुखेल यादनीक जावन आसा फादर निकोलस डायस, जो कॅलकटासान मीस भेटोवंक आयला. ताजे सांगाती आमचो पादवीगार फादर ऑर्लांडो मार्कीस आनी फादर जुझे सिल्वेरा कोंकणी सेंटरांतलो परवरचो हे मीस भेटयतले. जेन्ना मीस सुरू जावचो वेळ जालो, सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया. सरस्वराच्या मंदिरान एक बापाचे अनेक पुताचे अनेक पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मनशाचो स्वभाव ताच्या उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान दिसून येता. मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर मारीन जाल्यार ती एक मागण्याची काकलुतसार, दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान बोललेली आनी दुसऱ्या सवे उदारपण दाखयतेली उस्तुरी जावन आसली म्हूण आमी पळयता. हो तिचो स्वभाव मनान हाडून आनी ह्या गौलीक वर्साचो विशय दोळ्यां मुखार दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय घेतला हे बरे. मारये भाशेन दुसऱ्या सवे उदार जावंक आमची शिराव. तर आयज आमी आमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनी पेकवणी मागतना तिचो स्वभाव आपणावन तिचे परी दुसऱ्या सवे उदार जावंक प्रयत्न करुया. तेच परी कोविड-19 महामारी जी आजून वसता आनी नवो आकार घेवन नेटान पसरता, ती निरंत्रणा काल घेवंक आनी मारयेचे विणवणे बेगीच नपयत जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान बापा लागीं मागुया. आयचो हेतू आमचे फुडें दवरला, तशीच कशी आमी मागचे आयचे पासत
साऊथ सायबीणीक फुडें घालून आमकां बरी भलायकी ह्या नव्या वर्सांत दी म्हूण मागुया. सगळ्यांक आमकां व्हड खुशालकायेचो दीस. साऊथ सायबीण आमकां बरी भलायकेन दवरतली खात्री दवरुया. एकामेका पासत मागुया. ते वेळार दिसाची सुरवातेकूच आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. कशे भाशेन आमी वायट केलां, कशे भाशेन आमी जियेल्या गेल्ल्या वर्साक ते नवे अवेसर ह्या वर्साक सुरू करूंक देवाचेर थीर विस्वास दवरून तिचे आवयक आमची मजतीन म्हूण सांबाळून देवाक आमी आमची मागणी उबारुया आनी दूख धरून सगळीं बरी बरोबर म्हणुया. सोम्या जेजू, तूं आमचे सोबे दोयाल आनी उदार जालोय. तुजो जीव लेगून आमचे पासत दिलोय. पूण आमी तुजेर पर्यान दुसऱ्या सोबे उदार जावंक ना. आपलेपणान जियेली. जेजू क्रिस्ता जेजू, दुसऱ्याची सेवा करचे बदलेक आमी आमचेंच बरेपण चिंतलां आनी गरजेवंतांक आदार दिवंक फाटीं रावल्या. सोम्या जेजू, देवान आमकां दिल्ले गूण उदारपणान दुसऱ्या खातीर वापरूचे सोडून आमचे भौतीक आनी आमचे मान मेळचे खातीर ते वापरल्यात. हें सगळें करूंक आमी चुकल्या. देखून गायन करून आमची काकलूत कर म्हूण सोम्या लागीं मागुया.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे मोगसणे मागताव. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां ताक नांव देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याचे आवयचे विनवणीन आमकां सोडवून मेळू. आमच्या सुम्या तुज्या पुता उदेशी, जो तुजे उजव्या हाताक बसून राज चलयता सासनाच्या सासना. इस्रायल्स प्रवेद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतल्या खोलांतली व उंच सर्गावेली जावं, पूण आकाशार प्रतिपाल केलो ना हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायासान म्हणलें, आतां चीट दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या मनशाची सोस्तिकाय तिळयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिळोक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चली गर्भेस जाल्या. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हांव नांव ताका दवरतली. देवाचें उतोरें. सगळ्याचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा सवे मुरगोटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवे मुरगोटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसता. जबाब. बोलिस्तांचेर दोनू मोडले, पूण असोदकायेचें बळ वाडलें. पूण भुकेन मरताली ती आनीक वावराक वचनात. वांसती बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्पोर मरून धाडटा आनी जिवीत धाडटा. खोंडान देंवयता आनी थंयसली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. गरिबांक तो धुळेंतली उखलता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंडा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. भागयोन पालून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सोर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार वचचे आदीं आपणा मुखार पोवीत, खोटावीन आनी मोगान भरलेली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून फुडें थारायल्या. देवाची खुशी उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आमकां बळेपणान फावो केल्ले कृपेचे महिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपल्या कुशे प्रमाणे सगळ्यांक तारायता आनी चलयता. तो ताणेंच हे आपल्या पुण्यवणपणान प्रमाणे आमकां जेजू सोवें आपली म्हूण विचून काडली. ताची महिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच आमी ताचेर भावार ठेवतली वर्सां जावं ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतर. सगळीं उबी रावया. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय जय.
उल्लेखकार मारिया, तूं सदैव, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव, प्रमाणीकपणाचो सुर्या, तुजे तान उदेवन आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. तिसऱ्या दिसा गालियेच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसोर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. आनी तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें आनी तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो. पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाण आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हळको तो वांडटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचे हे सायबीण मायचे साऊथ सायबीण मायचे परबेक आमी विशय विचून काडला तो हे परी आसा. मारये भाशेन आमी दुसऱ्या सवें उदार जावंक आमचेशी राव जेजू. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी साऊथ सायबिणीची परब हांगासर मनयता आनी वेगवेगळ्यो अश्यो परबो सायबीण मायच्यो आमी करता. जावं पेरपेज सुगूर सायबिणीची, जावं बोंव पार्थ सायबिणीची, तेच परी फातिमा सायबिणीची, लूड्स सायबिणीची. जाल्यार एक प्रश्न तुमच्या मनांत येतलो की साऊथ सायबीण जेन्ना आमी म्हणटा, तुमी सदां काल तिका पळयतात, जाल्यार ती सायबीण आनी आज काना लग्नांत आसलेली सायबीण जेजूची आवय, पेरपेज सुगूर सायबीण, बोंव पार्थ सायबीण, फातिमा सायबीण, लूड्स सायबीण, ह्यो वेगवेगळ्यो सायबिणी काय? हो प्रश्न जायते फावटी तुमकां पडला आसतलो. आमी लूड्स सायबिणीचे परबेक वेता, आमी बोंव पार्थ सायबिणीचे परबेक वेता, जाल्यार ही सायबीण वेगवेगळी न्हय, सायबीण एकूच, पूण आमी तिका वेगवेगळ्या नांवांनी वळखता. लूड्स शारांत थंय तिका लूड्स सायबीण म्हूण वळखता. फातिमा थंय फातिमा सायबीण म्हूण वळखता. साऊथ सायबीण म्हणटच ही नांवां आमी घातलेलीं आसा, ही आमी दिल्लीं आसा. कित्याक त्या प्रमाणे ओ त्या सिट्युएशनान ओ परिस्थितीन सायबीण माय आमकां पावलेली आसा. देखून आज आमी भलायकीचे सायबिणीची परब मनयतात. बरी सावथ दिवपी, आमकां बरी भलायकी फावो करतली सायबीण. जावं घडये आमी मागलें
आमच्या पुर्वजांनी मागलें आनी तांकां फावो जालें, बरी भलायकी फावो जाली. साऊद दितली सायबीण, साऊद सायबीण म्हूण तिका नांव पडलें. फातिमा शारांत थंय दिश्टी पडली, फातिमा सायबीण म्हूण नांव दिलें. लूड शारांत तशेंच लूड सायबीण. आनी अशे तरेन वेगवेगळीं नांवां आमी दिल्लीं आसा. पूण हें आमकां उगडास करूंक की आमी जरी तर सायबीण माय लागीं मागोत, सायबीण माय आमकां दितली. कित्याक ती आदार दिवंक वो आमकां जें कितें जाय तें मेळून घेवंक ती जावन आसा आमचे आनी देवा मदें एक मोदेस्ती कशी, अ मिडियम. ती आमची गरज बापा मुखार दवरता आनी गरज जी आसा ती आमकां फाव जावन शिकोवता. आनी हेंच आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयलें. आज सायबीण माय ह्या कुटुंबाची गरज ओळखून घेता. आनी आयचो विशय आमकां जशी परी सांगता, दुसऱ्या सवे आमी उदार जावंक, हुस्क्यान भरलेली आमी जावंक, दुसऱ्यांचे गरजेक आमी पावोवंक आयचो विशय आमकां आपयता. आनी हे मारयेच्या जिवितांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी फुडें येता. मारयेक हें आमंत्रण दिल्लें ह्या लग्नाक येवंक आनी ती तें आमंत्रण स्विकारता आनी थंय वेता. पयले सुवातेर हें आमंत्रण ती स्विकारता आनी थंय वेता. अशे तरेन आपलो हुस्को पयले सुवातेर ह्या कुटुंबा सवें ती दाखयता. शुभ वर्तमानांत तुमी आयकलां आसतलें, जायत्यांक आपयलें पूण थोडे थंय पावलेच ना. आनी देखून वाटेर वचून भिकाऱ्यांक आनी कोण तिट्यांचेर आसले तांकां हाडचें पडलें. आमंत्रण कितलें बेगीच दिल्लें, आदींच दिल्लें. जाय ते फावटी तुमचे कुटुंबांनी अशेंच घडटा, कोणाचें काजार आसत, कितें बड्डे आसत, कितें फेस्त आसत, तुमी आमंत्रणां दितात आनी लोक येता तेन्ना बरें दिसता. कित्याक लोक तुमच्या सांगण्यांक मान दिवन थंय तुमच्या घरा ह्या ओकेजनाक आयिल्लीं आसात आनी देखून बरें दिसता ताणें आपलें उतर सांबाळलें देखून. पूण जेन्ना लोक येना तेन्ना आमी जायते फावटी चिंतूंक लागता, कित्याक येवंक ना काय, आमचें कितें वायट दिसलें काय, फावो ते परी आमी तांकां आमंत्रण दिवंक ना काय, वो तांकां पर्सनली वचून ती दिवंक जाल्लें काय, अशे जायते प्रश्न आमच्या मनांत येवंक लागता. आज आमी पळयता शुभ वर्तमानांत आंकवार मारयेक दिल्लें आपोवणें ती कशे तरेन पाळटा. तिका दिल्लें आमंत्रण ती पाळटा आनी अशे तरेन ह्या कुटुंबांत आनीक खुशालकाय हाडटा. दुसरे सुवातेर आमी पळयता सगळें बरें चलतालें, खुशालकाय आसली. आनी जेन्ना थंय खुशालकाय आसली, अकस्मात ह्या कुटुंबाचेर जांचें लग्न आसलें तांच्या कुटुंबाचेर तोंडाचेर मातसो काळोख आयिल्लो ती पळयता. आनी ती तिंका विचारना, तिका समजता कितें जालां तें. आनी देखून आपल्या पुताशी वता, आपल्या पुताशी वता आनी तांची गरज ती जेजू मुखार दवरता. म्हणटच हुस्क्यान भरलेली अस्तरी आमकां हांगसर दिश्टी पडटा. आंकवार मारिया दुसऱ्यांची गरज ओळखून घेता. ती एक सोयरी कशी त्या ओकेजनाक, त्या काजाराक ती एक सोयरी कशी आसली. आमी सोयरी कशी आसता तेन्ना आमी मजा करता. आमी काजाराक वता तेन्ना काजाराक नाचतात, लोक नाचतात, टेबलाचेर बसता. जेवण उणें जालें जाल्यार कोण पळोवंक येता, कोण वचना. पूण आंकवार मारिया हें सगळें बारीकसाणेन पळयता आनी ही ओडचण जी तांचेर आयिल्ली ती ओळखून घेता आनी जेजूशी वता. तिणें वचून ते केटररांक तांकां कितें म्हणून येतालें, वो विचारूं येतालें, वो प्रश्न सुटाव करूंक कितें तरी उपाय दिवं येतालो. आनीक थोडो सोरो करुया, वो आनी खंयच्यान हाडुया, अशें कितें चिंतूं येतालें. पूण ती येता जेजू सरशी. जेजू लागीं कांय ना, जेजू लागीं सोरो ना, ताचे लागीं दुकान ना, शॉप ना, कांय ना. पूण तरी आसतना ती जेजू सरशी येता. कित्याक हो विस्वास तिका आसलो, ही खात्री तिका आसली की जेजू ही ओडचण तांची पयस करतलो. आनी देखून आंकवार मारिया थंय येता आनी जेजू लागीं मागता. आनी जेजू तिची ओडचण वो त्या कुटुंबाची ओडचण तो फाटीं घालता आनी तांचे गरजेक पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो तो मोग, हो तो हुस्को. आनी देखून सुरवातेकूच हांवें म्हणलां की आमकां कसली गरज पडली जाल्यार सायबीण माय वरवीं जेजू सरशी आमी वचूंक जाय. कित्याक ती आमची गरज देवा मुखार दवरता, जेजू मुखार दवरता आनी जेजू तिका ना म्हणचो ना. जशी परी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां, जेजून तिका ना म्हणूंक ना, पूण कितें म्हणलें थंय ताणें, अस्तरे हें तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां. जायते फावटी आमकां दिसत जेजू रागार जालो, ओ जेजू चाडवलो. हीं उतरां कित्याक वापरलीं काय ताणें, अस्तरे
ही ताची आवय. आनी ओस्तोरे हें उतर कित्याक वापरलें ताणें? आवय ओ मम्मी हें म्हाका आनी तुका कित्याक अशें म्हणूंक जाय आसलें. इन्स्टेड ऑफ ओस्तोरे ही वूड हॅव यूज द वर्ड मदर. पूण ओस्तोरे कित्याक म्हणलें ताणें? तो म्हणटा जेजू तिका ओस्तोरे म्हणटा सामकी ही गरज तांची, ही गरज आमची सगल्यांची. तर तो तिका म्हणूंक सोदता, तो तिका सांगूंक सोदता की म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. आमी आयल्या हांगा तांच्या कुशालकायेन वांटो घेवंक आनी म्हजो वेळ येवचो आसा. तरी पूण जेजू तिचें सांगणें आयकता आनी सायबीण मागीर कांयच म्हणना. देर इज नो डायलॉग आफ्टर दॅट. इतलेंच म्हणटा आनी सायबीण मागीर वेता. कित्याक तिका खात्री आसता आनी खंय वेता? त्या चाकराक म्हणटा तो सांगीत तितलें तुमी करात. पळयात कितली खात्री, कितलो विस्वास आपल्या पुताचेर. असल्या सिट्युएशनान ती आसात आनी तरी आसतना सायबीण मागीर कूल आसा. शी इज व्हेरी कूल. आनी वचोन त्या चाकराक म्हणटा तो सांगीत तितलेंय करात. अरे जेजून कांय म्हणोंकूच ना. जेजून कांय सांगूंक ना की आपूण कोत्ता म्हणून, आपूण सोरो कोत्ता वो सोरो हाडटा, कांयच सांगूंक ना. तरी आसतना आंकवार मारये एक स्टेप फुडें वता. चाकराक म्हणटा तो सांगो तितलेंय कर. आनी जेजू थंय दोणां भरून हें उदक सोरो कोत्ता. कितें सांगूंक सोदता की जेजू आमचे गरजेक पावता. जेजू आमची गरज पुरी करता. जेन्ना आमी ताच्या दारार मागता, जेन्ना आमी ताचे शिव येता, तेन्ना जेजू आमकां पावता. जेजू आमची गरज पुरी करता. देखून सायबीण मांय वरवीं आमी जेजू सरशी वचूंक गरज. आमी भुरगीं जेन्ना धाकटीं भुरगीं आसता जायते पावटी डॅडीक भियेतात. जायते पावटी डॅडी लागीं मागूंक फाटीं सरतात. आनी तेन्ना उदीक करून आवय सरशी येता आनी म्हणटा मम्मी तूं विचार. हांव विचारी जाल्यार चाळवतलो ओ रागा जातलो, दिवचो ना. देखून आमी जायते पावटी आमची आवय कडल्यान डॅडी लागीं कितें मागूंक जाय तें आमी मागता. तर आंकवार मारिया जावन आसा आमकां अशे तरेन एक मिडियम कसो जाचे वरवीं आमी जेजू कडेन आमी मागूं येता. आमची गरज ती जेजू मुखार घालूंक शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ही परब आमी समोर ओंपतना आयज आमी कितें मागतले काय जेजू लागीं? कितें आमी सांगतले काय आंकवार मारयेक? दी आमकां बरी भलायकी. कित्याक तुजी परब आमी समोर ओंपता. तुवें मागलेल्यांक बरी भलायकी दिल्ली आसाय. देखून आमी आज तुज्या लागीं हेंच मागता, बरी भलायकी. आमचे ही पिडा महामारी जी आसा ती पयस कर. कित्याक तूं व्हरतताय साऊथ सायबीण, साऊथ दितेली सायबीण. आनी देखून ही गरज आमी तुजे मुखार दवरता. आमच्या कुटुंबांनी जायतो दुस्पोट आसा, जायतें वायट भितर चललेलें आसा, कुशालकाय ना. हेंवूय बी आमी तुजे मुखार दवरता. हेंवूय बी जेजू लागीं आमचे पासत माग. आमच्या कुटुंबान एकवट, काजाऱ्या मदें बरो एकवट आनी अशे तरेन शांती सवस्काय. जायतीं जाणां त्रासान पडलेलीं आसात. जायत्या जाणांच्यो नोकऱ्यो आतां हातांतल्यो गेल्ल्यो आसात. जावं जीं कोण भायर आसात, गोंयांत आयिल्लीं आसा, परत वचोंक जायतो त्रास तांकां जाता. आनी ह्या वाठारांत जायतीं जाणां म्हाका दिसता भायरूय आसात, भायर परदेसांत काम करतात. तर तुमच्याय वावरांत देवाचो सांगात वो देवाची मजत तुमकां मेळूंक आज ही गरज आमी सायबीण मांयच्या उद्देशी जेजू मुखार आमी दवरुया. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, सोंपयतना एक ल्हान काणी सांगून तुमकां सोंपोवंक हो नियाळ सोंपोवंक सोदता. एक पावट एक टिचर, एक शिकोवपी एका भुरग्याक घेवन असो शेता सायडीच्यान पासय मारतालो. म्हणजे थंयच्यान वेतालो आनी वेताना ते कितें पळयता, शेतांत शेतकामती वावर कोत्तालो आनी तो बरो जाणटो आसलो. जायते फावटी आमी पळयता शेतान जायते जाणटे शेतांनी काम करतात. चडशे जाणटेच आसता आनी भुरगीं आसता. पूण हो जाणटो शेतान काम करतालो आनी तो थंय शेतान आसलो आनी हे थंयच्यान रस्त्यायल्यान पासार जाताले, टिचर आनी शाळेचो भुरगो. आनी जेन्ना थंय ते पास जाताले थंय ते ताच्यो वाणो पळयतात. त्या भुरग्याच्यो वाणो थंय त्या शेतकामत्याच्यो वाणो हो भुरगो पळयता आनी तो भुरगो म्हणटा, सर आमी एक खेळ खेळुया आनी आमी एक गमत पळोवया. सर म्हणटा, कसली गमत? ह्यो वाणो आमी मातश्यो खंय सायडीक लिपोवन दवरुया. सायडीक कित्याक? तो म्हणटा, तो मागीर सोदतलो न्हय. शेतकामती जेन्ना शेतांतल्यान वयर येतलो तेन्ना आपल्यो वाणो सोदतलो आनी ताका सोदूं दी
आनी सोदता तेन्ना आमी मजा पळोवया, आमी खंय लिपोवन रावन मजा पळोवया. आनी तेन्ना तो सर म्हणटा पूण ही ओल्ड फॅशन, ही गेम इट्स अ ओल्ड फॅशन. सगळें तेंच करता, काडटा लिपयता आनी अशें करता. तो येतलो सोदतलो, मेवतलें ताका. कित्याक आमी नवी एक टॅक्नीक काडची न्हय? वील हॅव वन न्यू आयडिया, कितें तरी वेगळें करुया. तेन्ना तो भुरगो म्हणटा कितें वेगळें करुया, चिंत म्हणटा. आनी दोगूय चिंता आनी एक मांडणी तांकां येता. तेन्ना सर म्हणटा अशें करुया, ताच्या मोच्यांनी आमी थोडे पयशे घालुया, ताच्या मोच्यांनी त्या वाणांनी थंय पयशे दवरुया आनी मागीर जाता ती गंमत आमी पळोवया. आनी तो भुरगो म्हणटा बरें. पयशे दवरता आनी थंय लिपोवन रावतात. आनी जेन्ना हो शेतकामती थंय येता, आपल्यो वाणो घालूंक येता, तेन्ना थंय पयशे पळोवन तो अजाप जाता. हे पयशे खंयच्यान आयले काय? हांगा थंय पळयता कोण दिसती पडना. आनी तेन्ना तो रडोंक लागता आनी म्हणटा जावं देवान म्हजें मागणें आयकलें. हांव मागतालो की म्हजी घोरकान्न बरी ना, तिका वखदाक पयशे जाय आनी हांव जेजू लागीं अशें मागत आसलो आनी जायत घडये देवान म्हजें मागणें आयकलें. आनी तो व्हडल्यान थंय रडोन अशें मागणें करीत रावता. आनी तेन्ना हो सर आनी हो भुरगो थंयच्यान जेन्ना ते पळयता तेन्ना तेवूय बी तटाक जाता. आनी तेन्ना सर ताका सांगता, त्या भुरग्याक म्हणटा पळय कसली गमत जाली ती. जरी तर आमी ताच्यो वाणो थंय लिपयल्ल्यो, पयले सुवातेर तो कश्टोन काम करून घामेन आनी असो थकोन तो थंय येतलो, परतो आमी ताका वावर दितले. आमी ताका आनीक वावर दितले आसले. तो सोदतलो आसलो, हांगा थंय हें करतलो आसलो, आनीक ताका तकयतले आसले. पूण आमी ताच्या थंय वाणांनी पयशे दवरून आमी ताची गरज पुरी केली. जावं हे पयशे ताका ही वखदां हाडूंक बऱ्याक पडटली. आनी देखून हो जो खेळ आमी खेळ्ळ्यो तो अदीक बरो आसलो. आनी भुरग्याकूय तें पटलें आनी ताणें पळय टिचरीक म्हणलें वय टिचर, आयज हांव नवें लिसांव तुजे कडल्यान शिकलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमकां अशी खुशालकाय मेळटा. वी गेट प्लेजर. बरें दिसता दुसऱ्यांची फकाणां करूंक वा दुसऱ्यांक मातशें दुखोवंक, मातशें रडोवंक. जेन्ना आमचो शेजारी मातसो त्रासान पडटा जायते फावटी आमकां इल्लें बरें दिसता, खुशालकाय येता, खुशाल दिसता. कित्याक बरेंच जालें. आमकां जायते त्रास करताले, आमकां जायते त्रास करता, जायते व्हडले पदवेन भोंवता आनी आयज अशें जालें, बरें दिसलें. अशें जायते फावटी आमकांय बी जाता. आनी आमी जायते फावटी दुसऱ्यांचें अशें वायट जाल्लें आमी पळोवंक सोदता. पूण जरी तर आमी असल्या मनशाचो कितें बरें केलें जाल्यार घडीक तांचें जिवीतूय बदलूंक शकता, तांच्या जिवितांत नवेपण येवंक शकता. तर आज सायबीण मांयची आमी कृपा मागुया. दुसऱ्या सवे आमी उदार जावंक जाता तशें आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्यांचे गरजेक पावंक आनी सायबीण मांय भाशेन आमी दुसऱ्यांची गरज वळखून दुसऱ्यांचे सेवे चाकरेंत आमी भागीदार जावन आमी अशे तरेन एकवटाचें जिवीत जिवंक साऊथ सायबिणीन आमकां बरी भलायकी फाव करची आनी अशे तरेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमी पावची म्हूण देवा लागीं आयच्या ह्या फेस्ता दिसा मागुया. उबी रावया. भुरगेपणींतावन आमचो भावार्थ मायन पायन आमच्या आवय बापायन शिकयला. मागीर फिरकोजीन तोच विस्वास आमी परतून उचारुया आनी ह्याच विस्वासांत भावार्थांत आमी गोडतीर रावंक सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पयदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोबियाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंसल्या ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तशेंच साक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर देव बापाच्या उजव्याक बसला,
तुज्या जिव्यांनी मेल्यांची मोसुबी करूंक येतलो सतमांता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुरीक स्वक्तांचे एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत जेजून सांगला माग तुमकां मेळटले दारार मारात दार तुमकां उगडटले ह्या स्थिर भावार्थान थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देव दाखयता ती वाट भावार्थान मानून घेवंक आनी ते वाटेन आपूण तशेंच आपले पोटचेक चलूंक व्हरूंक देवाचें उदारपण अनुभवूंक पावल्यार पुरो वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मारेची देख घेवन आमी सगळीं आपलेपण सोडूंक दुसऱ्या सवे आनी खेरीत भाशेन घटजिवंता सवे उदार जावंक आमकां आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. साऊद सायबिणीची भक्ती कोत्तेल्यांक आनी तिचेशी भावार्थान आयलेल्यांक क्रिस्ती तशी ओ क्रिस्ती भाव भयणांक खेरीत भाशेन आमची भयण मारिया आफोन्सो हिका सायबीण माय उदेशी देवान बरी भलायकी पेकोणी दी म्हूण आनी नवो आकार घेवन आख्ख्या संवसाराक वेगान शिपडटली कोवीड महामारी बेगीन काबार कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. ही परब समारंभाक फुडें सरलेले श्रीमती गोरेटी आफोन्सो आनी तिचे फामिलीचेर साऊद सायबीण माय उदेशी शुभ आशिर्वाद घाल आनी तांकां सदांच बरे भलायकेन दवर म्हूण आनी तिच्या सोंपलेल्या गोरकाराक लियांद्रो झेवियर आफोन्सो हाका सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. ओगे रावन आमचे खास गरजो सायबीण माय फुडें घालुया जेजूक फुडें घालून की सायबीण माय जेजूची आयकतली जशें आमी प्रवचनाक आयकलां आनी जे लोकांनी आमकां आपल्या पासत मागूंक सांगलां ते कडेन एकसूरपण सोंसतात ह्या वेळार पिडीत आसात कसले गरजांक सांपडल्यात तांकां ओगी रावन तांचे पासत ह्या वेळार मागुया. स्वर्गीच्या बापा थोडीशी मागणी तुजे फुड्यान घातल्यान तूं आमचे काळीज वळखताय आमची मनां वळखताय तुजी एकमती पोरमणी आमकां हें सगळें फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. बापाक ओरपीच्या मनान आयची परब समरंभतेली फामील उंडो सोरो भेटयतात. ही भेट याज्ञिकाच्या हातान घालतना आमकां उदारपणान दिल्ल्या जिवितांतलें सूख आनी दूख, कोस्ट आनी वावर, कालीस आनी मोन
त्याच बापाक भेटोवया. देणी आमची भेटोगात आमची काळजां तातून घालता आमची मोनां तकलोडीका स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता गोवा उडो आल्तारांत म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आपली पवित्र सुबेच्या गांवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरितान सोलून घेतना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण बिची तोरेन तुवें तें पवित्र केलें. आपणेच घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदनीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यत आंकवार मायेचो भक्ती आमी आयज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटाव. शेकानशेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सर्वकाळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयालाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकुळटीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची
चिकूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कुश मरण सुसुकवेच्या आदी ताणी उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gut porgotuja. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा लियान झेवियर आफोन्सो गॉरेटीच्या गोरकाराची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन मेलोय, जसो पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणांची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा वारमारी देवाची माई सांगाती तिजे पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा, सर्वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडूंडराची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन धीर आनी गोठाय घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सांग येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तारल्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. किरीतपणी ज्यो पिडा आतां आयल्या हें वरोस आमकां सुखाचें वरोस जावं दी. ह्या सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोनुदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुटीन सोर पातलांतली सुटय आनी सोर पातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या तुका दोन तांक म्हणलें आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटून सांबाळ सोजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. जेजूच्या मोगान बोललेली ताची भाव भयणां कशी एकामेकाक मोगान खुशालकायेन शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. जेसूस आनी आमकां ह्या जेवणाक आपयल्यान सर्गीचें जेवण तें स्वर्गार आमकां मेळटलें ताची खात्री ह्या वेळार आमी अनुभवतले. कित्याक तो जावन आसा आमचो मास आमच्या जिविताचो. तिचे आवयच्या फेस्ताचे दिसाक आमी हांगा जमल्या सगळीं सुभागिताच्या जेवणाक आपयल्यान ती. पावना पूण तिच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तांची कूड म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळूं.
काळजात आमच्या रावूंक यो मोनाची
प्रार्थुया Konvalaya Bapa Bhagavata Kwar Maria Kami Aisman Ditana Tuve namka sorgincha जेवणांदा दोषी केल्याय देखून आम्ही स्वतःस्फरित जाल्याव आणि विश्वासान तुका आतां उलो मारताव तेच सांकवार मरयेचे देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडुंडाराज भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागताव तुज्या पुताचे येसूचे नांवी आमेन. बसुया. आयज मुखे यादनीक फादर निकलस डायस पिलार फादर आमचे मदें आयलो आनी आयची परब परबेचें येजमानपण ताणें चलयलें देखून आमी ताका खेरीत भाशेन दिनवासता. तशेंच फादर जुजय सिल्वेरा तोय आमचे मदें आयलो देवाचें उतर आमकां परगट केलें कोण भाशेन सायबीण माय जावन आसा मोदेस्ती आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमची मागणी देवा मुखार दवरता आपल्या पुता मुखार दवरता आनी खात्रेन विस्वासान मागलेले आमकां फावो करता. आयची परब समोरमल्या मारिया गोरेंठी आफोन्स हे आमचे भयणीन ह्या कुटुंबाक ताच्या आमी दिनवासता. सगळे ताणें फेस्ताची मडावड तयारी बरे भाशेन केल्या आनी त्याच बरोबर इगोर्जेक 10,000 इगोर्जेक भेटयल्यात तर ताका आमी खेरीत भाशेन दिनवासता. ताच्याय कुटुंबाक आमी दिनवासता ताच्या घरकाराक सासणाचें सूख मागता. तशेंच आमी दिनवासता कोयराक जाणी कोयरान वांटो घेतला आनी ही परब बरे भाशेन समोरमूंक आमकां आदार केल्ल्या खातीर तांकांय आमचे दिनवास. तशेंच आमची कांय भाव भयणी आसात अदीक करून कॉर्डिनेटींग टीम जी वावुरता SOP करपाक आनी बरे भाशेन मांडावळ करपाक तांकांय आमी दिनवासता. तशेंच बाबू वावुरला आयचे दिसा हांगासर सगळी मांडावळ हांगासर सगळे साकिस्तांवचें काम पळोवंक कितें हाडलेलें आसा ना तें सगळें पळोवंक वावुरल्या खातीर ताकाय हांव दिनवासता. फुडल्या वर्सा परब समोर उमता लेस्टर कार्वालो परवरी रावता तो फुडल्या वर्सा सावथ सायबिणीची परब समोर उमता. तर हांव फादर आमी हांगासर आसलेल्या फादरींच्या नांवान आनी प्रेजिडेंटीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान बोलिल्ली सावथ सायबिणीची परब आवडयता. हे सायबीण मायक हे सगल्या मारामारींतली अदीक करून कोवीड मारामारींतली आमकां राखूंक सांबाळूंक बरे भलायकेन दवरूंक आमची मागणी आनी आमचे आवडे. Happy feast, everyone. On behalf of all my family, I sincerely thanks Father Nicholas Dice coming all the way from Delhi to celebrate this Mass. Father Joseph Silvera from Polvarim, who preached the word of Lord in our parish. Priest Father Orland Magris for celebrating this Mass and helping us in organizing this feast. I also thanks the choir and all those who helped in organizing this feast and attending this celebration. Ani tumka soglank Dev baro dís diu. Feliz festa de Mãe de Boa Saúde. Muito obrigado.
देवाके वेळार हांवूय दिनवासता 3 कारणां पासत. पयलें कारण म्हणल्यार जशें प्रवचनाक आमकां सांगलां, लुट्स सायबिणीची उतर घातलां. दिल्लीचो आनी इंडियेचो यूथ डायरेक्टर कसो म्हाका थंय मिस सांगूंक सोयीक मेळ्ळो लुट्स सायबिणी फुडें. आनी कशे भाशेन लाखांनी लोक थंय येता, मागणें कोत्ता, सायबीण मांयची मोसत मागता. हें फेस्त सावथ सायबिणीचें म्हाका घडये पयली फावटी म्हज्या जिवितांत 25 वर्सांचें पाद्रीपणां पूण सोयीक दिला म्हूण हांव देवाक दिन वाचतां. दुसरें म्हणल्यार आमचे पादविकार फादर ऑर्लांड, आमी ताका अमेरिको म्हणटाले कित्याक ऑर्लांड दुसरें आसा म्हूण. ताका हांव ताचे पयले फिरगोजेंतल्यान वळखता आनी हांगा येयलो म्हणटच मारिया गॉरेटीचे उदेशी ताणें म्हाका आनी एक फावट आपयलो आपल्या घोवाच्या आत्म्या पासत मागूंक. तेन्ना ताची म्हजी भेट जाली आनी आमचें रिलेशनशीप चालूच आसा. ताका हांव दिन वाचता. फादर जोसे सिल्वेरा ताचें नांव हांवें आयकल्लें. जितो आल्मेदा ताचो भाव लागतांस आल्मेदा आसतना हांवूय बरोवपी कोंकणी, पूण आतां दिल्ली शारांत गेला आमचें कोंकणी उतरूच ना. मिसूय सांगूंक मेळना, फकत एक मीस मेळटा सा फ्रांसीस जावियराचें. ह्या वर्साक हांवें फादर अग्नेल स्कूल न्यू दिल्ली थंय समोर पिलें. फादर कोंकणींत हुशार आनी आपल्या प्रवचनांत बरीं उतरां जीं आमकां शिकयलां आयच्या दिसाचो हेतू आमकां आमचे फुडें घातला. तो फादर जोसे सिल्वेरा ताचे पासत मागुयात. कोंकणी भाशेन जेजुईत फुडें सरल्यात. आमचो मार्गदर्शक आसलो हांव बरयतना फादर आंतोन पेरेरा, फादर मॉरेन डिसोजा, वोट बरोवपाचे ते तांचे मार्गदर्शनाक आमी चलताले भुरगे सेमिनारिस्ट आसतना. आनी ताकाय बरी भलायकी ताचे मिसांव सुफोड जावं. फादरान म्हाका उचर केला की हांव पिलारचो पाद्री म्हूण. हांव पिलार आसतालो फकत 8 वर्सां. आतां हांव दिल्ली डायसिसाचो पाद्री. 30 वर्सां हांव दिल्ली डायसिसांत आसा. जायते वाटांनी आमी काम केलां. किरीतपणी दिनवासता मारिया गॉरेटी जे जावन आसले म्हजे स्कूल मॉनिटर when she was in 7th standard. She has forgotten me but I have not. ताचे भावाचे फिरगोजेंत हांव वेतालो प्रवचन करूंक पिलारचे संस्थेचे दामान आनी दामान हे फिरगोजेंत. ताचो भाव आनी आमी सांगाताक शिकताले होली स्पिरीट इस्कॉलांत. आनीक हो सोयीक म्हाका दिलो म्हूण ह्या सोमयार कसो हांव आयलां. जाय 1 वर्स वयस मायज जालें हांव शिकतालो बेंगलोर शारांत. पूण बेंगलोरसून हांव बॉम्बे दिल्ली गेलो. योग मेळोंक ना. हांगाय लासता थंय लासता. दिल्ली शारांत कितल्यो कावज जाल्या आजुनूय कळटा. तुमी आमचे पासत मागचे. हांव सांगना थंय केजरीवाल आनी मोदी आसा म्हूण. ते दोगूय आसा. आमी सांगातान काम करता लोकांचे पासत आनी ताकाय ताचे उजवाड तांचेर मेळोन तांणी आपले कार्यक्रम बरे भाशेन सोडूंक. दिल्ली शार आखे decisions are taken in Delhi which affects every part and nook and corner of India. So let's pray for our city, capital city of Delhi also. म्हजे सांगाता तुमी मागणें करचें. आनी कोणाकूय दिल्ली शारांत वो काश्मीर वचचें आसा वो मनाली, कुल्लू, शिमला, हांव थंयचो यूथ डायरेक्टर आसलो आख्खे वाठारांत. तुमी येवंक जाता. म्हजो नंबर फादरा लागीं आसा. केन्नाय फुडें करचें. तुमकां जेवपाचें रावपाचें सगळें फ्री. ओके, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन माय कॅपिटल सिटी वीच इज माय होम. सो आय थँक ऑल्सो सगळ्यांक जशें फादरान सांगलां तशें लोतरान सांगलां कॉयर जावं दुसरे वाठारांनी तुमी हे मिसाक भाग घेवन आपलो तेंको दिला. आपले एक ड्रॉप इन दी ओशन मदर तेरेसा सांगताली. तर तुमकां सगळ्यांक हे फेस्ताचे सोमयार सायबीण मांयची भरपूर देणी तुमकां मेळून किरीतपणीन जशें फादरान सांगलां भलायकेचे वाठारांनी भलायकी आमकां सगळेंच बरें आसल्यार सगळें बरें जाता. हेल्थ इज वेल्थ आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन. तुमकां सगळ्यांक सायबीण मांयची विनोतीन बेसांवां तुमचेर पडून तुमच्या घराब्याचेर तुमची सपनां साकार जावं जी तुमची आसात आमची आसात फिरगोजेची सगळ्यांचे एकामेका पासत आमी मागची. उबी रावया.
सर्विसफोर तुमचे सवे आसूं. तुमची तकले बागुयात आनी दिन वासून देवाक आमेन म्हणून जबाब दिवचो. आंकवार मरये बागयोत आंकवार मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या ध्यानांनी बरोवन आंकवार मरी उदेशी जिविताच्या रोचनाक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आयज आंकवार मरीच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मरीचे मोजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. आमचे गांवची आस्था तूं सगळ्यांक